नमस्कार. सगळ्यांत पहिली समस्त गोंयकारांक भारताच्या 78व्या स्वतंत्र दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आयज 15 ऑगस्ट ह्या निमित्तान मांद्रे ग्रामपंचायत तसेच मांद्रे हायस्कूल ह्यांच्या जोड पावलान वार्षिक पद्धती निमित्त जसे आमचे देवी भगवती सप्तेश्वर प्रांगणात वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा आम्ही 78वो भारताचो स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहान मनयलो. आयज मांद्रे हायस्कूलचे 60वें वर्स 60 वर्सां तांकां पुराय जाता. सो आयज त्यांचं एक डायमंड जुबली आणि तांकां बी आयज मोठ्या संख्येन खूप तमाम मांद्रेची जे ग्रामस्थ उपस्थित असले आणि तांकां खूप खूप शुभेच्छा दिली. म्हणजे मॅनेजमेंट त्यांची जी टीम आसा तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिली. आणि जायते आयज स्टुडंट्साक जे मांद्र्यान जितले स्कूल्स आसात तांकां जे डिस्टिंक्शन येयला तांकां प्रत्येक सादारण 4 ते 5 स्कूल्स आसात आमचे कडेन. त्या स्कुलांचे सगळे जे भुरगे डिस्टिंक्शन येयला त्यांचो आयज आमी फेलिसिटेट केला. तसेच जायते आमचे एक्स टिचर्स आसात आणि जे एक्स आमचे स्टुडंट्स आसात तेंच्यांनी सुद्दां आयज बरी कामगिरी केल्लेली आसा. तांकां सुद्दां आयज आमी एक मांद्रे पंचायत मार्फत फेलिसिटेशन केल्लें आसा. मांद्रे स्कूल आसा त्याच्या खातीर कितें तरी डोनेट केलें, कितें आसा तें? पण मांद्रे हायस्कूल हे शिक्षण संस्था गेली 60 वर्सां निस्वार्थपणान तेंचे जी जी टीम आसा, जी संस्था आसा, आयज तेंच्यांनी 60 वर्सां केन्ना कंप्लीट जाले तांकां खबर ना, आमकांय खबर ना. कारण तेंची जी एक संस्था जी चलयतात ते एक तेंचो एक स्वताचो एक स्वार्थ नासल्या ते एक समाजान जे कितें बरें घडोवपाक जाय त्या पद्दतीन तेंचे आयज निस्वार्थपणान ते काम करतात. आयज 60 वर्सां ते मनयतात आणि सबंद वर्सभर ते आयज जे आयच्यान सुरू करतले सबंद वर्सभर तेंचे एक कार्यक्रम आसतले. हांव त्या स्कुलाचो स्टुडंट आसून म्हाकाय बी अशें दिसता त्या स्कुलाक कितें तरी एक मदत करची कशी. पण तेंचे अशें नुकतेच तेंच्यांनी एक ग्रावंड प्लस फर्स्ट फ्लोर असे 4-4 8 क्लासीस ते भुरग्यांक लागून एक करपाक सोदता. कारण ती जी ओल्ड बिल्डींग असली ती ओल्ड असली 60 वर्सां म्हणल्यार खूब जुनी बिल्डींग ती. त्या फाटल्यान तेंच्यांनी ते अपग्रेडेशन करपाचें चिंतलां. सो हांवें एज अ स्टुडंट म्हणून म्हाज्या स्वता खर्चान हांवें तांकां ग्रावंड प्लस 1 अशे एक 2 क्लासीस तांकां एक फुली फर्नीश करून दिवपाचें अशें हांवें आयच्या दिसा तांकां एक एश्युरन्स केलो आणि ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड दॅट. सो आयज तेंचो एक कार्यक्रम आसलो त्या कार्यक्रमाक आयज तांकां फूल अनावन्स केलो की म्हजे कडच्यान एज अ स्वता एज अ सरपंच म्हणून हांव तांकां एक कितें तरी म्हाज्या कडल्यान हे ग्रावंड प्लस 1 हे तांकां 2 क्लासीस फुली फर्नीश करून दितलो. तशेंच बाकीचे जे सरावंडींग एरिया आसा जी ब्युटिफिकेशन करपाक जाय ती सुद्दां स्वता खर्चानसून करून दितलो. इतलेंच कारण करपाचें म्हणल्यार त्या ज्या स्कुलांच्या आमी जें शिक्षण घेतलां आयज आमकां त्या टिचरींनी भरपूर आमकां एक ज्ञान दिलां. आयज तेंच्या कडल्यान आमी ज्ञान घेतलें पूण आयज आमी खंय तरी हांगा एक मांद्र्याचे एक प्रमुख एक सरपंच म्हणून आयज खुर्ची आमी सांबाळटा. म्हणून एक तेंचो सुद्दां एक वांटो आसा. सो आनी ते एक स्कूल ज्या स्कुलांसून आमी शिकून येयला. सो एक कर्तव्य जावन आसा आनी जायती भुरगीं आसा स्वता म्हाजेय भुरगे थंय शिकता. सो हांवें म्हाज्या मनान एक दिसलें की ह्या स्कुलाक कितें तरी करचें. सो आयच्या दिसा आयचो एक बरो दीस आमी एक शुभ दिन म्हणटा तसो एज 15 ऑगस्ट जो भारत देश आमचो स्वतंत्र जाला आयच्या दिसा हांवें तांकां एश्युअर्ड केला की तुमकां एक ग्रावंड प्लस 1 जी 2 क्लासीस आसात ते म्हाज्या कडल्यान स्वता कडल्यान एक तांकां फुली फर्नीश करून दितलो. मांद्रे गांवांत जायत्यो गोश्टी आसात. आमी जेन्ना 2022 जेन्ना पंचायत आमकां ज्यो जनतेन आमकां कौल दिलो आनी पंचायतीन एज अ पंच म्हणून निवडून हाडल्यात तेन्ना आमी जी गांवाचो सर्वांगीण विकास करपाक लागून जे गोश्टी आसात ते मागीर शेत जमनी असो, क्रिडा असो, सांस्कृतीक असो ह्या गोश्टीन आमी जाता तितलो भर घेतलेलो आहा. फाटलीच आमी जेन्ना आमचे एक शेतकऱ्यांक जेका एक नुकसाण जाता हांवें तेंच्या कडल्यान सगळे एज अ सरपंच म्हणून हांवें तेंच्या कडल्यान सगळ्या जे 11 वॉर्डाच्या मेंबरांक सांगलां तांकां की ज्या ज्या जाग्यार शेतकऱ्यांक कितें प्रॉब्लम्स आसा जेचो कोणाचो एक शेतां जी लुकसाण जालेल्या तेंच्यांनी एक पंचायतीक एक अर्ज करचो. आमी पळयता कितें तांकां हेल्प करपाक जाता. एज अ सरपंच म्हणून हांव तांकां कितें ना कितें तांकां मदत करतलो. तशेंच दुसरें आमी क्रिडा क्षेत्रांत जर पळोवपाक गेल्यार जो भुरगो वयर वयता हायर स्टेट लेवलीक कोण खेळोंक सोदता किंवा आनी खंय वचूंक सोदता तांकां कसली गरज आसला तेन्ना आमी तांकांय बी सांगता कोण स्थानीक पंच मेंबर आहा तेंच्यांनी एक आमकां एक नांव सुचोवचें की एक भुरगो वयर वचूंक सोदता तेन्ना आमी तांकां एक मदत आसता. दुसरो कला क्षेत्रांत तशेंच आमचे सांस्कृतीक जे आमची देवस्थानां आसात देवस्थान जे कमिटीज आसात तांकां सुद्दां आमी उलो मारलेलो आहा. जेन्ना तुमकां कितें गरज आसा तेन्ना आमकां सांगात. आनी जायत्यो गोश्टी आमी जशे फाटल्याच गेल्ल्याच वर्सा आमी तांकां एक सावंड सिस्टम प्रदान केल्लें
ज्या जाग्यार धार्मीक स्थळां आसात थंयसर जे आमचे पंचायतीचे जे कर्मचारी आसात जे लेबरर आसा तांकां थंय घालून सगळे जी देवळां आसात चर्च आसात कपेल आसात हे सगळे आमी क्लिनींग करून दिता तांकां आनी कितें तांकां जर आनी कितें विशय आसा जाल्यार ते सुद्दां सुटावो करपाक आमी एक प्रयत्न करता. तशेंच आतां हांवें नुकतेंच म्हटलां तशें आमचे जे फुडलें विजन कितें आसतलें तर मेन म्हटल्यार प्रामुख्यान जी आमची पंचायत तेंच्या जायते आमी पेडणे तालुक्यान नांव आमी आयकता की मांद्रे विलेज पंचायत ही नंबर 1 म्हणजे वन ऑफ द पॉश पंचायत म्हणटात ताका. सो अशें दिसतालें ती पंचायत एक बरी अपग्रेड करची म्हणून बरें फुली फर्निश करचें. सो तशेंच आमी फाटल्या मिटिंगेक जशें एक मांद्रे विलेजीन एक मांद्रे पंचायत म्हणल्यार पॉश पंचायत अशी म्हणटा. सो तेन्ना आमी एक फाटल्या मिटिंगेक एक डिसिजन घेतलें रेजोल्युशन घेतलें की एक बरी एक फुली फर्निश पंचायत करची म्हणून अपग्रेडेशन हाडचें जेणे करून बसपाची सुद्दां स्टाफांक बी बरी सोय करची म्हणून. सो त्या दृश्टिकोनान आमी रेजोल्युशन घेवन ती एक आमचो एक विजन आसा की हे येता त्या 100 म्हयन्या भितर ती कंप्लीट करची. तशेंच पब्लीक क्रिमोटोरियम स्मशान भुमी म्हणटा मांद्रे गांवांत ना. सो तो एक आमी जो प्रोसेस करपाक जाय लिगली विथ द प्रॉपर चॅनल म्हणटा तसो गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी जे मांद्रे गांवांत जी गव्हर्मेंट लँड आसा सो तो लँड आमी ट्रान्सफर करपाक लागून त्या ज्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी ऑलरेडी लेटर दिल्ले आसा जो जेणे करून आमकां मागीर थंय पब्लीक क्रिमोटोरियम MRF शेडीचो सुद्दां इशू आसा. आमचे कडेन सद्या MRF शेड आसा पूण ती मांद्रे पंचायतीच्या फाटल्यान आसात आनी तेच्या वयर मांद्रे कॉलेज आसा. सो थंय तांकां मातसो एक डिफिकल्ट जाता ताका खूब प्रॉब्लम जाता. सो तो एक आमकां एक प्रश्न सुटावो करपाक जाय. तशें जायत्यो गोश्टी आसात मांद्रे आदली आमची मांद्रे पंचायत आसा ती सुद्दां अपग्रेडेशन करपाची गरज आसा. तशेंच आमचें हेल्थ सेंटर एक आसा सावंतवाडा तेचे सुद्दां खुबशे इश्यूज जातात कंप्लेनी येता. सो ते एक जाता तितलो आमच्या ह्या टेन्युअराक आमी ते कंप्लीट करपाक सोदता आनी जायते गोश्टी अशें आसात. तसोच मेन म्हणल्यार प्रामुख्यान ग्रावंड दुसरो फिश मार्केट तिसरो आमचो जे वॉटर टँक जे स्टोरेज उदकाक लागून हे जेन्ना आमचे पर्यंत जेन्ना आमी ग्रामस्थांचे तक्रारी येवपाक लागले इश्यूज येवपाक लागले रिगार्डींग ग्रावंडा संदर्भात खूब वर्सां जालीं ग्रावंड पेंडींग आसा. सो इमिजिएटली जसो MLAन आनी CMान सांगला ती मांद्रे गांवांक एक ग्रावंड आमी करपाक दिता तसोच फिश मार्केटूय दिता. त्या पद्दतीन MLAन आमकां एक लेटर धाडलेलें रिक्वेस्ट केली की NOC दिवची. सो आमी इमिजिएटली विदीन 8 days आमी तांकां NOCs दिला. तो फिश मार्केट स्पोर्ट्स ग्रावंड रिगार्डींग थर्ड आमचो फिश ग्रावंड आनी थर्ड आमचे जे वॉटर टँक हे तिनूय NOC दिल्यात. आमी सद्या MLAची वाट पळयता की केन्ना आमी एक मूर्त करता तेचो म्हणजे फावंडेशन स्टोन. सो हे तिनूय गोश्टी जाल्या बरोबर आमची जी कितें मूळ आमी विजन धरलेलें हे आमचे मागीर आमकां अशें दिसतलें की आमच्या टेन्युअराक आमी हेका चालना दिली ऑर आमी कितें तरी स्टेप घेतलो.